नमस्कार, हांव संध्या गोंयची धूवच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। श्रावण म्हयन्यांतलो पयलो सण येता तो म्हणल्यार नागपंचम आनीक आज नागपंचम। हो सण श्रावणाच्या 5वे दिसा येता। ह्या दिसा आमी चडशी सगळीच नागाची पुजा करतात, कित्याक ताजे बद्दल जो आदर जी आमकां कृतज्ञता व्यक्त करपाचो हो दीस आसता। आनीक एक खास गजाल म्हणल्यार ह्या दिसा आमी खंयचेय तळिल्ले पदार्थ करनात, कांयच तळनात, तर आमी आज हांगा पातोळी करया। त्या खातीर हांवें पातोळ्या खातीर हांगा 3 वाटी तांदळाची पीठ घेतलां। आनीक अर्द चमचो मीठ म्हणजे रुचीपुरती मूळ, आनीक हें गरम उदक घालून हांव हें आतां अशें चमच्यान खिरोवन दवरतलें, कित्याक हें पीठ जें आसा पळय न्ही तें गरम उदकानूच मळ्ळें गेलें वता। ताजे खातीर हांवें गरम उदक घेतलां। आतां तें गरम आसा ती म्हणून हांव हें चमच्यान हें करता, एक करता अशें। आनी हें न्ही पीठ चड घटय करप मळप ना आनी चड पातळय मळप ना, मध्यम। जे पान पातोळी आसा पळय न्ही ताजेच तें बॅटर जें आसता पळय तें म्हणजे पीठ तें पातळ आसता। पान पातोळी म्हणून एक वेगळी करतात, तेजे खातीर मात पीठ हें सामकें पातळ करून घेतात आमी। ह्यो आमच्यो साद्यो गोंयच्यो पातोळ्यो। हें आतां आमी थोडे वेळ न्ही धापून एक 5-10 मिनटां आमी कुशीन दवरया। तोपर्यंत आतां ह्या सायडीन आमी न्ही पातोळ्या भितर भरपाचें सारण करया। सारण म्हणल्यार आमी खोबऱ्याची तें पंचखाद टायप करता पळय न्ही तशें। ते थोडी लोक दाळीची सुद्दां पुरण भरतात, कितें भरल्यार जाता तुमच्या आवडीनुसार। हांवें न्ही हांगा तीळ गरम करून घेतले पयलीं, आनी आतां ही इतलीशी मुगाची दाळ हांवें धुल्ली, फक्त भिजोवना, धुल्ली। आनी ती धुवन हांवें आतां हितून कायलीन घाल्या। ती बरी अशी मातशी तळशिली हांवें, ती जातरी आतां सय जशी आमी पंचखाज करता पळय न्ही तशीच करपाची। आनी गोड तुमच्या आवडीनुसार, थोडी गोड खूबच हें गोड आसता तशें तुमच्या आवडीनुसार तुमी गोड घेयात। आनी ही बरी तळसून आमी पंचखाद घेवया। तुमकां हातून जितली आवडटा तितली तुमी घालूंक शकतात। तीळ घालूंक शकतात, ड्राय फ्रुट्स घालपाक शकतात, मुगाची दाळ, कितेंय। नाजाल्यार आमची बीन पयलींची लोक कितें करताली, सय गोड कालयताली आनी घालताली, आनी इल्लोच वेळची पीठ घालून, तशें केल्यार जाता। आतां एक चमचो हांव बरें मोठोच चमचो तूप घेता। तुपान कसो बरो वेगळोच वास सुट्टा पंचखाद। नागपंचम आयली म्हणटरीच पातोळी केली नासतना नागपंचम गोंयकारांक तरी इनकम्प्लीट उरता। कितेंय सण करूं न करूं पातोळी करतातच आमी। आतां आमी जे तीळ हांवें भाजून घेतिल्ले पळय न्ही ते घेतल्यात, आनी ड्राय फ्रुट्स जे तुमचे कडेन घरान आसा पळय न्ही ते कट करपाचे। हांवें बादाम आनी काजूच केल्यात। हें सगळें आतां बरें आमी तळसून घेवया। आनी आतां इल्लोसो वेळचेचो पिठो घालया। वेळचेचो पिठो घातलो म्हणटरीच आमचें हें पूर्ण जाल्लें आसा। अशें आतां वेळचेचो पीठ घातलें म्हणटरीच आमी मातशें परतून घेवया हें। चला आता आमची पंचखाद जाल्ली आसा। आता आमी काडून कुशीन दवरया।
आणि आमची ते पीठ जे पळय आमी हें करून दवरलेलें तें आतां आमी मळून घेतलां. हें पळय अशें मळून घेवप. चड पातळ न्ही चड दाट न्ही, ह्या पद्दतीन तें मळून घेवप. आनी आतां आमी ह्या हळडी खोल्याचेर ते आतां आमी पातोळ्यो लाडवाच्यान मातसो मोठोच घेवप आनी अशें उबो हें करप. आनी हातीक चिकटता जाल्यार मातशें उदक लावप हाताक आनी बरें पातळ पूर्ण ह्या खोल्याचेर हळदी पानाचेर ह्या पातळून घेवप. बरें अशें पातळून घेतलें म्हणटरीत मागीर आमी हितून भितर तें सारण भरया. ह्या दिसा आमच्या गोंयांत चडशे नागाची मातयेचे हेणे नाग तयार करतात, तेजी पुजा करतात आनी मागीर सांजची व्हरून मागीर नागाक आमी खंयच्याय झाडाचेर अशें सावळीन पोंदां अशीं दवरतात. अशे रितीन गांवांनी ही पुजा केल्ली वता आयच्या दिसा. आपली आपली श्रद्धा. एक अश्यो पातोळ्यो सारण भरून बरें अशें चिड्डून घेवप. मातशें चिड्डिलें म्हणटकीर कितें जाता बरें स्प्रेड जाता ते भितर. अशें आपणें चिड्डून घेवप. ह्यो आमचे आतां पातोळ्यो तयार आसा. आतां आमी ती आतां उब मारून घेवया. हांवें हांगा इडलीचें म्हाजें आयदन आशिल्लें न्ही तें घेतलां आनी ऑलरेडी हांवें तें गरम करपाक दवरिल्लें वाफ येता पळय. आतां आमी हाजेर ह्यो सगल्यो पातोळ्यो मांडून घेवया. एक 10-15 मिनटं 15 ते 20 मिनटं लागतात पातोळी जावपाक. आनी म्हाजें हें उदक ऑलरेडी शिजता म्हणून एक म्हाका 5 मिनटं कमीच लागतलीं. आज पातोळी करता तितली कमी, कित्याक आमचे शेजारी जे दुसरे दुसरे भाव रावतात पळय न्ही तांकां सगळ्यांक वांटचें पडटा न्ही. आतां आमी हें धापया गच्च. आनी आतां आमी शिजू दिवया. एक 10-15 मिनटां ही आमी शिजू दिवया. आमचें 10-15 मिनटां जाल्लीं आसात. हें पळय पानाचो कलर चेंज जाला म्हणजे आमचे पातोळी जाल्यात आनी पानां न्ही पातोळी पासून सुटल्यांत. हे पळय पातोळी ना पानां सोडल्यात म्हणजे आमची पातोळी जाल्ली आसा. आतां हें आमी न्ही मातशी थंड जावपाक दिवया. एक 10 मिनटां आमी तें थंड जावपाक दिवया. कित्याक गरम गरम काडपाक सुद्दां मेळपाना न्ही. थंड जालें म्हणटकीर आतां आमी काडया. आतां मातशें थंड जालां. आतां आमी ह्यो पातोळ्यो हे पळय कशी सुटल्यात पळय आनी कलर पळय कितलो सुंदर आयलो तो. आतां हांव तुमकां न्ही काडून ती कापून दाखयता. चलात तर परत मेळया. देव बरें करूं.